CMan सांगलें by 31st May all the smart city work should be completed. So as per the date, CM has given a deadline. So basically we are just following on that, and we will see. I am going around basically to see the work. As I said, as far as the quality of the work, I cannot give you any guarantee. But the thing is, the completion of the work is there. That I can tell you by 31st May, the work will be completed. कन्सल्टंट डिस्ट्री पडा ना म्हणटा कन्सल्टंट म्हणजे कसं कितें पळय आतां ते घेवन बसले ते कांय जावपाचें ना मागीर आमी जोगलींग करूंक लागतले ते कन्सल्टंटा पर्यंत तो येवंक ना हो येवंक ना. हिंगा आमकां जाय पयलीं सो ते टीम हेजे आमचे कोण हे आहात आमचे कॉन्ट्रॅक्टराची टीम सारकी आसूंक जाय तिका काम करपाक. आनी दीस रात हे कॉन्ट्रॅक्टर टीम काम केल्यारूच ही डेडलायन मेळटली. बट आय एम श्युअर एंड आय एम कॉन्फिडंट दॅट ऑन 31st May वी वील कंप्लीट. पायपूच घालपाक विसरले फेसिलिटीचे ते आतां परत पडटा पळय कितें दॅट आय कॅनॉट टेक्निकली आय डोंट नो. बट दॅट्स द रिजन वॉट आय एम सेइंग नो. सकयल कितें घातलें तें म्हाजें कांय सांगूंक ना तुका. बट एज फार एज द कंप्लिशन ऑफ द वर्क इज कन्सर्न दॅट आय कॅन गिव यू गॅरंटी. सी आतां बेसिकली सिस्टम केलेली आहा. आतां फाल्यां लागून परती मिटींग आहा चीफ सेक्रेटरी कडेन. चीफ सेक्रेटरी मिटींग जातकूच मागीर आमी कॉन्ट्रॅक्टर घेवन सायटीर वयतले आनी ईच कॉन्ट्रॅक्टराक बेसिकली टायम फ्रेम सांगतले. मोस्ट इम्पॉर्टंट थोडे म्हणटाले रस्ते आमी बंद करचे पडटले. त्रास मातशे लोकांक जातले थोडे दीस. बट बरें जावपाक मातशें त्रास घेवंकूच जाय. Babush, who will be checking quality? No, see, we are not going to check the quality. We are going to see that the work of the smart city is complete. Now, as far as the quality is to be checked, who is supposed to check? The consultant is supposed to check the quality. It is after they check the quality, then only the sanction of the bills should be clear. Now, we will come to know only once the work is complete. Once the monsoon, back again the monsoon comes, then we will come to know what is the drawback of which contractor has faced. गॅरंटी दिवंक शकना म्हटलं परत कामां जातले ना तोहे न्हू. हांव म्हणटा गॅरंटी दिवंक जायना क्वॉलिटीचे. सकयल कितें घातलें तें आमकां कांय खबर ना न्हू. परत कॉन्ट्रॅक्ट पडटले न्हू पळय इफ आय वॉज देर फ्रॉम डे वन. आतां डे वन म्हणजे कितें जालें थोडें आहा हूंय 8 वर्सांक कॉन्ट्रॅक्ट दिलोलो अजून जावंक ना. पळय आतां वास्को हें आहा तुमचें नॅशनल क्लब नॅशनल कोण येता आतां जेडी फायनान्शियल रस्तो पडलेलो आहा ते हूंय ते 8 वर्सां जालीं. सो 8 वर्सां जालीं तें अजून काम जावंक ना न्हू. सो कॉन्ट्रॅक्टरूय सुसेगाद भरलेले आहा. सो हे हितून कोणाचो फायदो जाता? कॉन्ट्रॅक्टर ब्लेम करता कितें तुमी आमच्या सायट्स क्लियर करून दिवंक ना. गाडयो आसता थिंगा रस्त्यार तुमचे हें क्लियर करूंक ना तें क्लियर करून हो कॉन्ट्रॅक्टर सांगता. आतां कॉन्ट्रॅक्टर जर हो सांगता म्हणजे ओनर्स जर गव्हर्मेंटाचेर घालता एजन्सीचेर घालता म्हणून दॅट मिन्स तो कॉन्ट्रॅक्टर मागीर येतलो सांगपाक एस्कलेशन ऑफ द प्रायस जालें म्हणून. आतां तेन्ना ते 8 वर्सां फाटीं उमकें स्टँडर्ड जालो. आतां मटिरियल कॉस्ट बी चडले. सो नाव बेसिकली वी नीड एस्कलेशन ऑफ द कॉस्ट. सो दॅट इज फायदो हे जालेलो लास्टाक कॉन्ट्रॅक्टर फायदो जातलो. बट आतां ते हितून जर आमी डिस्प्यूट करूंक गेल्यार ते केन्ना काम कंप्लीट जावपाचें ना. नाव फॉरगेट दॅट वॉट हॅज हॅपन. नाव वी वील सी दॅट स्मार्ट सिटी बेसिकली वर्क इज कंप्लीट. सर आता ज्या प्रमाणे ऑपोजिट सायडीक काम चालू आहे आणि हे सायडीक पार्किंग ब्लॉकेज जाता थंय कोण तरी दोन अशें ना देखून हांव कितें म्हणटा ना एक आतां पळय हिंगा काम चलता ही आखी लायन तेणी ब्लॉक करूंक जाय. सो डिस्टर्बन्स जावंक उपकारना. सो तेजेनी काम करूंक जाता आनी लोकांकूय डिस्टर्बन्स जायना. आनी आमकां कितें आमच्या मनशांक आमचे थोड्या लोकांक पासियन्स ना. ते बॅरिकेड लागून घातल्यार कितें सायडीक वयता शॉर्टकट म्हणून बायक घेवन वयता. नो सो दॅट इज द रिजन आमी कितें सांगलां आतां बाबा फूल बॅरिकेड सारकी बंद कर. आतां कन्स्ट्रक्शन सायटीर बी कशें आसता कोत्रे बी मारलेले आसतात. सो सगळे कोत्रे मारून सायट तुजी पयलीं बंद कर. आनी सपोज ते सायटीक जर 15 दीस ही एक लायन 15 दीस बंद आसूं. So we will do systematic. Now let us see systematic. Tomorrow, basically after the meeting is over with the secretary, we will be coming back again to the site and looking at the work the contractor has taken up. Okay. Babush आणि सेक्रेटरी सांगलो काल कोमला